बालचाव होरी खबर ती तुगे तितीन भायर पळ म्हणटाय ती ओय सर पाटील हुंच तितीन रे तें रे ओय लिमीट हे भायर मोठे आसलो तें रस्त्या वयल्यान स्लो मोशनाचे चलता तें पूण ते काल हांवें पावणे सुमार बसीचे चोयल मरे काल 6:30 भायर पड सर पाटील ते पूण म्हाका जाल्यार तें मोतो म्हूण 100% दुबो आसलोलो तू बाहलोलो तू म्हाका कितें सांगो ना तू म्हाका कितें सांगणार सर पाटील तुका सांगो आनी म्हाका चान्स मेळ्ळा म्हाका फोन तरी कोण तू सांगपा न्हू तू कितको कळलो तें मोतो म्हणून तू सपना म्हाका दिसती पडो जाय स्वप्ना हुंचें तें कांय बसीचें चोयल्लें बसीचे चोयलोले आनी हांव तुका सांगोत तें कितें तरी तें आसलो ती बस इतू चिक्कार आसलोली आनी तें बसी देराचे लांबत वयतालें कितें बसी दराचे लांब वयताले वय बालचाव तेदो हांवें मोती तूं म्हळें इतू मोटे बायल देराचे लांबत वयत ती 101% भायर पडो जायी म्हूण आनी आतां कितें गा म्हळ्यार तूं खबर घेवन येयला आपल्या गे तितीन बसींतुलें भायर पड म्हूण पूण सर पाटील भायर पड म्हळ्यार ते मुगे तितीन बसीन तू भायर पडना बसीं तूं भायर पडना आनी कित्याक तूं भायर पडलो तें ते सोमते ससरा तू भायर पडले बालचाव हांव सांगत ती तुका फोट दिसत जाल्यार तूं कोणाकोय चांचय सुमना एक दीस ऑफ आसता ओ ना ती पूण सर पाटील कोंब्या सुमना एक दीस ऑफ आसत म्हूण तू कोणा सांगता कोणा सांगता अरे सुमना एक दीस ऑफ सगळ्यांक लागत म्हूण खबर ना तुका सर पाटील तू म्हाका रोड हायनाका हांव तू पयलें सांगता मागीर आपणा चातकेल म्हणाका बालचाव तुका मुगे सांगण्याचे विश्वास ना जाल्यार हें चोय जॅसी बाय येता तेको विचार आनी चोय कोण बालचान सर पाटील हांगा उबे रावन कोणाक पळयतात आम कोणाचोय न्हय बाये पूण आमगे एक उर्जंट प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व कोताले उर्जंट प्रॉब्लेम आनी कसलें रे तें चड व्हडलें न्हू बाये तूं मातशें सॉल्व कोता सांग पळोवया बालचाव आम मुगो बाय पार्टनरशिपीन 100 कोंबी पोसलोली बरें आसा मागीर हो कित म्हूण जाण तूं बाये कोंब्या ही एक दीस ऑफ आसता खोंब्याकूय ऑफ आसता कशी रे बाय सुमना एक दीस ऑफ आसता काय ना वय तर ती कायद्याचे मरे पूण एक सांगल्यार सोमना हो पूण ती ऑफ आमगे कोंब्या कितको लागत गो बाये ऑफ कोंब्याक कशी लागूं येता एक मातशें सांग ऑफ कोंबियां कित्याक लागना गो अमूय सार कानां घात बाये हांव तुज काना घातां हय रे ओय हो कित सांगो जाण मुगो बाये आमी कोंबी हुंय सुमना सोवता ती घाताय आनी एक दीस ही ऑफ घेताय कितें कोंब्यो सुमानाक फकत सोस तांतयां घालतात होय बाय कशी रे सर पाटील आमगे कोंबी मोदाच्यो जाल्यार म्हाका एक सांग सुमानाक कितले दीस आसात तर सुमना 7 दीस आसाय न्हू गो बाय जाल्यार कोंब्यांनी सुमानाक 7 तांतयां घालूंक नाकात आज सारको सांपड चोर पूण एक दीस संडे येत न्हू गो बाय संडे आल्यार कितें जालें सांग रे आतां संडे सगल्या हॉलिडे न्हू संडे आमगे कोंबी तांती गायनाय ताती गाय नाही कित्याक संडे आमगे कोंब्याकूय हॉलिडे सर पाटील आमगे हॉटेला जीएम मेल हुई कोण जेम रे तो उलयता आसतना दोळे मोठा तो ओय सर पाटील मेल जाल्यार बरें गेला इस्टाफा शिराप त्याक लागोल दिसत म्हाका पूण हरशीं बरो आसलोलो बरो आसलोलो कोण चमचागीर करता तेंक रे एसएच म्हूण सांग तेगे एक मात पॉलिश एकदम बरी आसलोली आमगे गोंयच्या भुरग्यांक रोकडे ब्रेक दितालो आनी वयली गांठी येयले तांकां रोकडे कन्फर्म करतालो सारको लयलो पूण बालचाव तो कितको मेल रे ती म्हाका बरी खबर ना पूण सर पाटील ते रिजन दितरी तो गाडी चलोवपाक शिकता ते जाण आसलो तूं ओय मागीर कितें जालें तो चलयता ती गाडी आनी जीएम तांकां पण जीएम ऑन द स्पॉट मेल म्हूण आयकिलां हांवें त्या केसलें मरण फाव आसलेल्या तेण हे हॉटलांत चोल तें चोरप रे पूण एक सांग बालचाव तो गाडी घेवन तांकां पड पासून तो कितें दोळ ढांपून चलयतालो दोड धांपून चलयता म्हणचे अरे ताका ती दोड मिनटां पासून सुंय आसलो न्ही रे वय रे बालचाव सर पाटील म्हाका दिसता तो गाडी चलयता आसतना ते दोळ्यांचे देरफेत काडूंक इच्छा जावं शेट पूण सर पाटील जे मेल म्हूण आयकून आमगे हॉटेला स्टाफ इतू हुशार जाल म्हूण सांगोच तुका हांवें जातोलेच तेण इस्टाफा कितें बरें केलें तरी पूण एक सांगो बालचाव जीएम ऑन द स्पॉट मरपाक ब्रेक बाकीत फेल जालो कितें कोण जाणा एकलो केल्ले भाशेन उलयताय कोण म्हणटाय जीएम भरपूर टायट आसलो म्हूण जायत आं
कित्याक तेका संवय आसलो न्हय रे फुकट मेळटा म्हूण 2-3 भाशेन मिक्स कॉप मारपाची वय रे पूण कोणा सारकी खबर ना जेम कितको मेलतो लोकांक केश खबर आसतली तोड उलयताय ते सोर चोण मेल मू म्हाकाय तेशें दिसता तो होटलां वायन विस्की राम मिक्स माता न्हय रे पूण तो मत आसतो एकले फ्रेंडान सारको चोयल हुंय ताका कितें तुगे एकले फ्रेंडान तेका सारको चोयल हुंय वय आनी त्या म्हाका सांगिलां तो एक्सिडेंटान मेलो ना मू कितें तो एक्सिडेंटान मेल ना हुंय जाल्यार तो कितको मेल तरी ताका सोर चोण तो दोड धापून मेल हुंय